पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आयल्या वेल्ला काणका हांगासर श्री नारायण देवस्थानान आमी आजचो भाग घेतली। आजच्या भागात कितें नवीन जाता हे तुमकां रोखडेच कळटले। पळयत रावात तुमचो आवडीचो गेम शो पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। सगळ्यांक माझे येवकार, वेलकम। आयज जमिल्ल्या सगळ्यांक हांव मनानसून धन्यवाद म्हणटा। आनी माझे फ्रेंड सारिका शिरोडकर हो बायलां खातीर एक सदांच प्रोग्राम घेवन येता तो जरा अटके। आनी हांव शितलाक मागता की आमचे सारिकाचो वेलकम करचो। आनी राजेश्री वांयगणकर बाबीक हांव मागता की सिद्धू पंचामृताचो मॅनेजराचे मातशें वेलकम करचें। कविताक मागता प्रवीण गाड हेजे वेलकम करचें। अनिता भाभीक मागता तुळशीदास च्यारी यांचो वेलकम करचें। मनीषा भाभी चेतन गावस यांचे वेलकम करचें। आचल रेडकर कुलदीप आसगांवकाराचे मातशें वेलकम करचें। एज स्पॉन्सर हा पंचामृत बासमती रायस। आनी आतां आमचे सारिका मॅडम हा ती प्रोग्राम फुडें व्हरतली। सो सगळ्यांनी एन्जॉय करपाचें आनी नेटान जोरान गेम खेळपाची आनी डान्स कितें आतां ते सगळे टॅलंट दाखोवपाचे। सो रेडी? येस। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। सुशील हांगासर बऱ्यापैकी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत केल्लें आसा आनी तेणें सांगल्या प्रमाणे आमी हांगासर खूब एन्जॉयमेंट करतली, खुबशे खेळ आसतले, खुबशे प्रश्न आसतले। सगळ्यांक पयलीं सांगा हांगासर कितले जाणां हाऊस वायफ जी घरा हाऊस मेकर म्हणल्यार येता? कितले जाणां? ओके, ऑलमोस्ट सगळी। हां, सो आमी पळयतात की स्कुलांक सुटी पडटा, वेकेशन्स आसता, तेन्ना कोण कामाक वता तांच्या खातीर सुटयो आसता। पण जेन्ना हाऊस वायफ होम मेकर आमी म्हणटा तांच्या खातीर कांयच सुटी आसना। सकाळी उठल्या पासून ती रात मेरेन तेंची कामां चालूच आसता। थोड्यांक खूब एन्जॉयमेंट कशें दिसता हें करपाक, पण थोड्यांक अशें दिसता की कितें तरी बदल जाय आशिल्लो। हय काय ना? दिसता की ना? ओके, हांगा सगळीच हाऊस वायफ म्हणलें न्ही? हांगा कोण आशिल्लो हाऊस वायफ? ओके, तुका समज चॉयस दिलो की तुका जॉब करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी हाऊस वायफ हेतूंतले चूज करपाक तुका लायले जाल्यार कितें चूज करतले? हाऊस वायफ। हाऊस वायफ कित्या खातीर? एक्चुअली कितें पळोवंक गेल्यार की मागीर तो टायम एडजस्ट जावचो ना। म्हज्या भुरग्यांक दिवंक शकता, म्हज्या धुवेक तो टायम दिवंक शकचो ना। ओके, शीतल तूंय हाऊस वायफ, सो तुका जर ऑप्शन दिले काम करपाचे किंवा आनी हे जाल्यार परत तूं कितें चॉयस करतले? हाऊस वायफ। हाऊस वायफूच? अरे वा, कंप्लीट टायम माझ्या भुरग्यांक आनी म्हजी फॅमिली। ओके ओके, हांगासर आमचे खूब पार्टिसिपंट आसा, तांकां आपले मनातले काय। तूं हाऊस वायफ? ओके, तुका चॉयस दीस जाल्यार? हांव हाऊस वायफ हे करतलें, हाऊस वायफ म्हणून। हय, तुझे कितें गो? जॉब आनी हाऊस वायफ म्हणजे कितें, जॉबूय करपाक जाय आनी घरूय सांबाळपाक जाय न्हू। सो सगळ्यांचे आमी हांगासर मनोगत आयकलें की सगळ्यांक दिसता की आमकां हाऊस वायफूच रावपाक जाय। खरें म्हणल्यार हाऊस वायफ आसपूय म्हणल्यार एक व्हडलीच गजाल। जशें आमी म्हणटात की सॅलरी आसना, हांगासर वेकेशन्स आसना, फूल टायम जॉब। ओके, सगळे हस्तुरी खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी। आमी सुरवात करता आमच्या आजच्या पहिल्या रावंडाक। हांगासर खूब जाणां अशी आसतली की हाऊस वायफ आसा पण खूब टॅलंट्सूय आसतले सगळ्यांच्या मदीं, हय काय ना? हांगा कितले जाणां आसा जांकां बरी पदां म्हणपाक येता, बेस्ट पदां कोण म्हणटा हांगा? सो कार्यक्रमाची आमी सुरवात करतली ती हांगासर एक आमची हांगा पार्टिसिपंट आसा जी खूब सुंदर हांगा पदां म्हणटा। खंय? रखुमाई 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 रखुमाई।
तुझ्या वीणा वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला हा संसार पेलना. इग इग विठाबाई ही भक्ताच्या माहेरी, पालखीच्या पावलानी विठूच्या गाभारी. वाव, खूप सुंदर खूप सुंदर. खरेच नाव किती तुमचे? श्रद्धा परोळेकर. ओके, श्रद्धा खातीर मोठ्यान ताळयो आणि त्यांच्या खातीर आम्ही एक स्पेशल हांगासर एक गिफ्ट दितली. ओके, सो हांगासर एक स्पेशल टॅलंट तुमच्या मुखार घेऊन आयली श्रद्धा परोळेकर. सुंदरशे तिने हांगासर पद म्हणून दाखयले आणि तांकां ह्या त्यांच्या टॅलंटा खातीर मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड, गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क, हांचे कडल्यान 10% डिस्काउंट वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आयच्या भागातले आमी पहिल्या रावंडाक म्हणजेच आमच्या फुगोटे रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची 5 पार्टिसिपंट आसा, तांची ताळयो मारून आमी सगळ्यांचे स्वागत करूया हांगासर. सगळ्यांक जेवण करपाक आवडटा? घरातली कामां करपाक आवडटा? हे सारकें सांगलें हाणें की आवडना सुद्दां जाल्यार करचेच पडटा. आमी जेन्ना प्रत्येक भागान आमी जेन्ना आमच्या बायलांक विचारता तुमकां कितें करपाक आवडटा, घरातलें काम करपाक आवडटा, तेन्ना मातसो होच प्रश्न आसता की खरेंच तुमकां आवडटा की ना, की म्हणपाक जाय म्हणून म्हणटा, पण केन्ना केन्ना वाजूय येता काम करपाक. घरात येता न्ही गे? हां, येना? येता. ओके, पयलो प्रश्न. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलीं आमी आणे बी म्हणटालीं आदले तेंपार. सो कितले आणे मेळोन 1 रुपया जाता? ऑडियन्साक सांगप ना, तुमकां येता ताळी मारपाची. 4 आण्याचे 1 रुपया. ना, उत्तर चुकले. 10 आणे. ना, चुकले उत्तर. ना, 16 आणे. 16 आणे जाणा आशिल्ली. ओके, मोठ्यान ताळयो सोनी तुजे खातीर. 16 आणे मेळोन 1 रुपया जाता, 1000 100 न्हय. ओके, ओके, फुडलो प्रश्न ऐका सारको. ओके, सोपोसो प्रश्न आसा. 3 चल्यांची नांवां जाय म्हाका जेंचे एन पासून सुरू जाता आणि एनान शेवट जाता. म्हणजे स्टार्टिंग एन न आणि शेवट न, अशी 3 चल्यांची नांवां. सोपे प्रश्न घेऊन येयला तुमच्या खातीर. ताळी मारा. ओके, निवान, युवान, श्रीवान. स्टार्टिंग एन, एंडिंग एन. नारायण. प्रॉम्प्ट करना का? देवाचे नाव आले ताका नारायणे केले याद. नारायण, नितीन आणि प्रॉम्प्ट करना का? नारायण, नितीन आणि नारायण, नितीन आणि नवीन. येस, मोठ्यान ताळयो सोनी. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि दिव्या करमळकर हांच्यांनी उत्तर सारखें दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न ऐकात. ही एक म्हण आसा, सोपीशी म्हण आसा आणि म्हाका खबर आसा जेन्ना अश्यो म्हणी सोप्यो हाडटा हांव तेन्ना सगळी कोरसान आन्सर दिता. सो प्लीज प्लीज कोरसान आन्सर दिवं नाका. उत्तर येता, ताळी मारा. ऐकात म्हणा. आदी पोटोबा. म्हाका सगळ्या बायलांचो इतलो एक्सपिरियन्स जाला की जेन्ना सांगिल्लें सुद्दां हांवें. आदी पोटोबा मग विठोबा. ओके, दुसरी म्हण ऐका पळय. ही सोपी आसा, परत येदू नाका. अळी मळी. आता थर्ड हांव विचारतलें. आतां जर पळय दित न्ही, आतां आन्सर दिवचें ना. हांव खबर आशिल्लें, सो एक्स्ट्रा घेवन आयिल्लें पयलींच. आतां ना. माकडाच्या हातात आमो. आंब्याचं सीझन सध्या माकड आंबेच घेऊन भोंवता. माकडाच्या हातात कोलीत. माकडाच्या हातात कोलीत. सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळयो सोनी तुजे खातीर. पण म्हाका ही जी म्हण खरें एकदम लागींशी दिसली न्ही. हालीं माकड खूब भोंवता, आंबेच घेवन भोंवतात. आमची फुगटी परत एक फावटी ऑडियन्सान फुटली आणि आता उत्तर दिले श्रद्धा परोळेकर हांच्यांनी. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके, फुडलो प्रश्न. राजस्थानची राजधानी. आता मारत नाही गे ताळयो. जयपूर. उत्तर दिला जयपूर आणि उत्तर चुकले नाही गे. सारखे सारखे उत्तर. सोनिया नाईक हांणी उत्तर सारखे दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
ओके, शेवटचो प्रश्न म्हळ्यार हो टंग ट्विस्टर तुमच्या खातीर आसा. सो चडान चड फावटी हे टंग ट्विस्टर म्हणटा ताका प्रायज मेळटलो. सारकें आयका, दोनूच फावटी रिपीट करतल्या. फडक मळक मडक मळक. पळया, फडक मळक मडक मळक. म्हाका सांगपाक याद उरना. कोण करता स्टार्ट? तुम्ही करता कोण स्टार्ट? फटक मळक मळक फटक. फटक मळक मळक फटक. चुकले. फडक मळक मडक मळक फडक मळक मडक मळक फडक मळक मडक मळक फडक मळक मडक मळक फडक मळक मडक मळक. ओके, याच्यापेक्षा कोणानी म्हणता फास्ट? आता कळलं सगळ्यांक कितें ते टंग ट्विस्टर? फडक मळक 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 फडक मळ. चुकले. तू करता? फडक मळक 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 फटक मळक फटक मळक 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 फटक. फडक मळक मडक मळक 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 फडक मळक मडक मळक. ओके, म्हाका तेन्नाच फास्ट चड म्हणला न्ही. फटक मडक. चुकले. ओके, मोठ्यान टाळ्यो जोनी आमच्या ह्या विनरा खातीर. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि मिनल परुळेकर हांच्यांनी 2 प्रश्नांची उत्तरां सारकी दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. आणि 2 उत्तरां दिला ताका लागून ताका मेळटा 400 रुपीजचो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो फुगट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. आमची जी पार्टिसिपंट आशिल्ली तांच्यांनी बऱ्यापैकी उत्तरां दिली आणि सगळ्यांकूच अशी एक वेगळीच तरेची उमेद आयिल्ली आसा. पण ही उमेद आमी फुडें व्हरतलीच. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसा कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, सो आज हो प्रायज कोण घेवन वता पळोवया. ओके, नविता तुजो टायम सुरू जाता आता. नविता, खूप गरमी जाता न्ही? तुका घामूच येवंक ना मगो? खूप गरमी आता. तुका घामूच येवंक ना मगो? खूप गरमी आता म्हणून वाऱ्या मारता. म्हाका गरमी पावस आता. पडटलो दिसता न्ही? पावस पडटलो, दमट जाल्या. छत्री घेवन आयला? भिजत गेल्यार चलता. भिजत वतले तू? हा? भिजत वचपाक शकता, गरमी भिजपाक जाता न्हू. आवडटा? भिजपाक आवडटा? हा? भिजपाक आवडटा? भिजपाक आवडटा. दिसता तू? भिजता. थंडी बी जावची ना मगो? थंडी जावची ना. वखद घेवन येयला? बरें खेळटाले आणि खरेंच प्रॅक्टीस केल्या. देविका, तुजो टायम सुरू जाता आता. देविका, टेन्शन आयलें गो? कविता, तुजो टायम सुरू जाता आता. कविता बाजारात गेली शुक्राच्या? ओके, शुभांगी, तुजो टायम सुरू जाता आता. शुभांगी, हांगासर देवळान येता चडशे? हा? देवळान येता. सदां येता? केन्ना ओके, नविका, तुजो टायम सुरू जाता आता. नविका म्हळ्यार मिनींग कितें गो? नविका खबर आसा मिनींग? हा? गौरी, तुजो टायम सुरू जाता आता. गौरी, लेट पावले कितें तू? हा? काम आसलें मातशें. कामाक वता? ओके, मनीषा, तुजो टायम सुरू जाता आता. मनीषा, केन्ना कभी हा कभी ना पळयल्लो? पळय युट्यूबाचेर? युट्यूब टीव्हीचेर पळयना? टीव्हीचेर पळयता? पळयता. खंय रावता? हांगा लागीं रावता? वेल्ला वेल्ल्या तूं हांगासरूच कामाक वता? कामाक वता. काय हाऊसवायफ गो? दोनी करता? टायम मेळटा दोनी करपाक? मेळटा. आवडटा काम करपाक? आवडटा. आणि शुक्राच्या बाजाराक गेल्ले? गेल्ले. मिरसांगो सवाय आल्या न्ही खूब? हाडल्यो मिरसांगो बी? हाडले. तूं हाडूंक वता? हो. ओके, शिवानी, तुजो टायम सुरू जाता आता. शिवानी, देवळान गेल्ले कितें गो? फाती बी मारून येयला ते? खंयची हाडली फाती? रेडिये गेल्ले. तूं गेल्ले गणपतीच्या देवळान? हय.
ओके ऋतुजा तुझा टाइम सुरू जाता आता ऋतुजा ड्रेस कित्याक घातला साडी कित्याक न्हेसूंक ना आवडना साडी न्हेसपाक आवडटा ड्रेस घालपाक आवडटा आवडटा काय साडी न्हेसपाक आवडना आवडटा आनी लग्नाक बी वतना ड्रेसूच घालूंक वता साडी तेन्ना साडी घालता आज गरमी जाताली ओके मनीषा तुजो टाइम सुरू जाता आता मनीषा कितें करता तूं हांव सद्याक कॉलेजीन वयता शिकता म्हाका दिसलें जॉबाक बी वता जॉबाक वचना अजून वचना ओके दिव्या तुजो टाइम सुरू जाता आता दिव्या तुका तो प्रायज मेळ्ळा एक न्ही मेळ्ळा पॅशन आवडटा आवडटा वाचता खूब कितें बुक्स बी वाचता पेपर वाचिना वाचता आवडटा वाचन वाच तूं कितें करता टीचर टिचर खंय शिकयता होली क्रॉसान शिकयताले आतां कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो ओके आनी परत आतां खंय शिकोवपाक वतले परत ट्राय केला ट्राय करतले आवड आसा शिकोवपाची आसा आनी घरातलें काम करपाक येता की ना येता आवडटा करपाक आवडटा आनी बाजारांत बी तूं वता केन्ना जेवण करपाक येता मुगो येता बरें करता जेवण बरें कसलें करता नॉन वेज नॉन वेज आवडटा करपाक आवडटा आनी सगळ्यांक आवडटा घरान केल्लें जेवण तुजें आवडटा आनी म्हाका दिसता टायम जालो आनी हांगासर बरी प्रॅक्टीस जाल्ली आसा मोठ्यान ताळयो जावनी ओके सो आमचे कबी ना हे राऊंडचे विनर येता दिव्या करमळकर मोठ्यान ताळयो जावनी ताच्या खातीर पयली खूब बऱ्या तरेन ते खेळ आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी हो रायस दिवपाक आमचे बरोबर आसा पंचामृत रायसचे मॅनेजर हांगासर सिद्धू आसा मोठ्यान ताळयो जावनी सिद्धू खातीर दिव्या जेवण करता म्हणटा सो पंचामृत रायस केन्ना वापरला हय आता हय म्हणल्यार जाता ओके सो कितें फीडबॅक दितले खरेंच तेंचे पंचामृत रायस आमी यूज करता घरा कडेन आनी खरेंच ते बरें आसता ल्हान भुरग्यांक सुद्दां खिचडी वगैरे तुमी करता न्ही तेका लागून तुमी घातल्या जाता खरेंच ते खूब अशें बरें आसा थँक्यू वेळ जाल्याच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो सगळ्यांचो आवडीचो राऊंड म्हणल्यार डान्स राऊंड आनी डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी ओके सो ही पळोवंक शकता सुंदरशी साडी हांगा दिली आमकां तशेंच हांगासर रनरअप हेंकाय प्रायजीस आसा आनी जेन्ना हांगासर हांव एंटर केलें सगळ्यांनी म्हाज्या साडयेक हांगासर खूब कॉम्प्लिमेंट्स दिले सो तुमकां सांग अशें दिसता की ही जी साडी आसा ही मेहंदी साडी शोरूमांतलीच आनी तुमी पळोवंक शकता की ही कितली बरी दिसता सो अश्योच खुबश्यो वरायटी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांगा सो तुमकां जर शॉपिंग करपाक वचपाक जाय तुमच्या साडयां खातीर जाल्यार मुजरत तुमी मेहंदी साडी शोरूमाक भेट दियात ओके सो आजची ही साडी कोणाक मेळटा पळोवया आजचो सगळ्यांक बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमकां कोण करून दाखयता पळोवया सगळ्यांक ऑल द बेस्ट सांगा खंयची पी ही फर्स्ट एक ही म्हणटात फुडें राव एक ही फुडें आनी ही मुगो एक आनी ती आनी एक तूं यो ओके आतां 4 जाणां आसात एक विनर आनी 3 रनर अप प्रायज ओके सो फोर्थ प्रायज सांगा ओके सो आजच्या डान्स राऊंडचो 4th प्रायज वता नांव सांग ऋतुजा आनी ताका प्रायज दितले सृष्टी मोठ्यान ताळयो जावनी ओके 3rd प्रायज वता विजयलक्ष्मी हेंकां आनी तांकां प्रायज दिता सोनिया मोठ्यान ताळयो जावनी ओके
ओके सो आजच्या डान्स राऊंडचो सेकंड प्राइज वता आचल हेका आणि तेका प्राइज दिता शीतल मोठ्यान ताळो जमी तेंच्या खातीर. तशेंच आचलाक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड हांचे कडल्यान एक डिस्काउंट कुपन. हांव रिक्वेस्ट करता शीतल हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि डान्स राऊंडचे विनर आता पूर्वा नार्वेकर आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राऊंड खेळच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. आणि ह्या राऊंडच्या विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. गेम सारको सोंपो आसा. हांगासर तुमी पळोवंक शकता आमी हांगा टिपॉय दवरला आनी मुखार दवरला बास्केट्स. पार्टिसिपंटांक मेळटले 2 चान्स आनी तांकां मेळटले 2 बॉल. ओके सो तुमी हांगासरल्यान बॉल रोल करपाक जाय आनी तो बॉल रोल जावन खंयच्या एका बास्केटान पडपाक जाय. ह्या पयल्या बास्केटान पडत जाल्यार तुमकां मेळटले 10 पॉयंट्स आनी फुडल्या बास्केटान पडत जाल्यार तुमकां मेळटले 5 पॉयंट्स. ओके सो मॅक्सिमम पॉयंट्स जाता खंयचे ती जातली हे राऊंडचे विनर. ओके 10 points. ओके सो ह्या आशिल्ले आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आणि कितले पार्टिसिपंट आसा ती तेंचे 10 पॉयंट्स मेळ्ळा तितली फुडें तांचे मदीं टाय जाला 1 2 3 आणि मोठ्यान टाळ्यो जाणी सगळ्यां खातीर.
कविता जाता आमच्या आयच्या चक दे राऊंडचे रनरअप आणि ताका मेळटा एक स्पेशल प्रायज दितली नविता. टाळ्यो. तशेंच कविताक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान एक स्पेशल डिस्काउंट कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. अन्वेषा बर्थडे जाता आमच्या चक दे राऊंडचे विनर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फूल जरा अटके टिमीक थँक्यू म्हणटा हांव की हो प्रोग्राम बरो जालो म्हणून. आनी हो प्रोग्राम घडोवपाक आमचे शीतल सुशांत पळ हेका हांव खूब थँक्यू म्हणूंक सोदतां आनी सगळ्यांनी मातशें व्हडल्यान जोरदार क्लॅप मारपाचें ताका लागून. थँक्यू. वेल्ला काणका हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा नारायण देवस्थानाचे सगळे कमिटी मेंबर जेंच्यांनी आमकां हांगासर आजचो हो कार्यक्रम घडोवपाक परवानगी दिली. तशेंच आमकां हांगा स्पेशल इन्वायट केले हांगासर शीतल सुशांत पळ हांच्यांनी. तशेंच हांगासर आमकां खूब हेल्प केले सृश्टी हांणी. सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमात हांगासर सगळीं हजर रावली. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया हय तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा कोणाक आमी सुरवात करता. आमची 5 पार्टिसिपंट आसात. टाळ्यो मारा मगे. हांगा थंय पावसाची बी काय गॅरंटी दिवं शकना पळय दिसता. सोंपोवपाक जाय. कर गो ट्राय. तेका 2 आणि ह्या राऊंडच्या विनराक त्यांचे कडल्यान रायस घेवन गो भितर वचून बासमती रायस मागला. तेका मातसो दर हा. तेका कोणाचो मातसो दर. फुडें पळयात फुडें खंयतरी वचूंक शकता तुमी हा डान्स करीत करीत. आचर कमॉन. तुमगेलाय आचोलाक मेळटा स्टँडी लावची पडटली. को स्पॉन्सर्ड बाय रायमिंग लास्ट जावचें ना. ना हांव जरा म्हणल्यार तुमी हटके म्हणपाचें.